आमचो दिसपतो ग्रास आयसा कांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगसिता कशें आमचे बदकां बोगोस आनी आमकां तांडण पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तो आमकां निवारो मेन. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. Naman Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria Devache Maria Mapapya Pati Vinatiko Atancha Manacha Vadarame. महिमा Bapa, Putra, आणि पवित्र आत्म्या Adiyatane Sada Sadankalame Om Jesus Bogasamka Niwaram Khan Panantle Ujantle Sargara Samratmyang Bokuran Sol Koran Asatanya. दुसरा मिस्टर कानाच्या लग्ना वस्त्र्यांत सोमी जेजू उदकाचो सोरो करून आपल्या शिसांक आपले देवपण उक्तें करता. ह्या कोंडान आमी आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. आमचे खातीर जायते गोश्ट त्रास ती काडटा आनी असले परिस्थितीन जायते फावट आपली भलायकी विबाडटा. तर ह्या कोंडान मारयेचे मोजतीन बापा लागीं तांकां बरी भलायकी दिवंक मागतना ताचेच आदीन आमी तांकां करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज जावंक खाय तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वेगळा जाय सामक्या दी आनी आमचे कल्याण बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria देवाचे माई आमच्या खातीर मेदिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. Naman Maria कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria देवाचे माई आमच्या खातीर मेदिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. Naman Maria कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria देवाचे माई आमच्या खातीर मेदिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. Naman Maria कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria आमच्या खातीर मेदिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. Naman Maria कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria देवाचे माई आमच्या खातीर मेदिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. Naman Maria कृपेन बोलले सर्वेस पोचुताय सा उस्तिरा Maria Dusodo Ansudo Zapu Jesu. Bhaginte Maria देवाचे माई आमच्या खातीर मेदिकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार.
नमान मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चते सास नमदे सदव्यानी सदव तुझा जेसू Panginoon Maria, dewace mai, amapia katit medicor, adanapcha manacha padarame. नमान मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चते सास नमदे सदव्यानी सदव तुझा जेसू Panginoon Maria, dewace mai, amapia katit medicor, adanapcha manacha padarame. नमान मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चते सास नमदे सदव्यानी सदव तुझा जेसू Maria, dewace mai, amapia katit medicor, adanapcha manacha padarame. नमान मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चते सास नमदे सदव्यानी सदव तुझा जेसू Panginoon Maria, dewace mai, amapia katit medicor, adanapcha manacha padarame. महिमा बापा पिता आणि पवित्र आत्म्या Adi ada sangat. Mamo Jesus बघसाम खान निवारण खान पडतले उशेतले सरकारा सगळ्या आत्म्यान भोव करून चोड गरज आसलेल्या तिसरो मिस्तेर मन बदलात कित्याक स्वर्गीचे राज लागीं पावला म्हूण उलो मारून जेजू आपले सोडवणीचे मिसांव सुरू करता. ह्या कोणाक आमच्या यात्रिकां आनी मोटवाशी भावा भयणी खातीर आमी मागुया. व्हडे आपकुशेन आनी नेटान देवाच्या मोळ्यांत वावरूंक ती फुडें सरतना तांकां सदांच आपल्या आपावण्यांत विस्वाशी रावून तशेंच आपल्याच्या जिवितांत येतोले आव्हानाक देवा बापाचे मोजतीन आनी आदारान ती फुडो करूंक मारयेचे मोजतीन तांकां बापाच्या हातांत उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस राज समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां तांणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारणे. नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुरुपेन बुलले सगळे स्पोज तायेसा वस्त्र्यामध्ये ती सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यते बरे देवाचे माये बाप्या खातीर नदीकोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बाबा तुझा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल निवारण काणपणातल्या उज्यांतले सरकार सगळ्या आत्म्यान भोग करून चड गरज आसलेल्या चवथो मिस्तेर सोमी जेजू उंच दोंगरार वचून मागण्या करतना ताचें रुपांतर जाता आनी बापाचो प्रकाश ताच्या मुखाचेर पळजळटा. हो गुण आमी संवसाराचे शांती खातीर पेटोवया. आयच्या संवसारांत सगळ्याच कडेन राग शिजलेलो आमकां दिश्टी पडटा, तर ह्या संदर्भांत मारयेचे मजतीन
ह्या संवसाराचेर पवित्रत्वेची शांती ओतूंक हो संवसार तिचे आधीन आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Bengalale, Sodespoja Tensa, Stremode, Sodo, आणि सदो Jesu. Păint Marie, देवाचे माये, आमच्या खातीर नदी गोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां दिसना आमेन. हो म्हणजे जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां कोणांतले उजेंतले सरकारा सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर आपणाचे गोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण दोळ्या मुखार दवरून आनी हो पास्कांचो गूट सदांच आमचे मदें हाजीर करून सोडवणीची जोर करूंक सोमी जेजू मिसाचे बलिदान आनी भोव पवित्र संस्कार घडटा. फाटल्या आख्खे वरस आनी आजून मेरेन आमी जायते भाशेन परिशोध एक वेगवेगळे भाशेन तयारी केल्या. ह्या म्हयन्यान जेन्ना रोमा शारान परिशोध चालू आसा तेन्ना फावो ते परी पवित्र तितवेचे मजतीन आनी तिकाच जाय ते परी भासाभास जावन पवित्र सभेची वाड आनी उदरगत जावंक परिशोध वांटो घेतोल्यांक सगल्या वांगड्यांक तिचेच हातीन आमी करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आमचो दिसपटो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायचा उस्त्र्यामध्ये ते सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायचा उस्त्र्यामध्ये ते सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायचा उस्त्र्यामध्ये ते सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायचा उस्त्र्यामध्ये ते सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजतायचा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू Bhagavad देवाचे माई अवप्यागती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वरारमे नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजतायचा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू Bhagavad देवाचे माई अवप्यागती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वरारमे नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजतायचा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू Bhagavad देवाचे माई अवप्यागती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वरारमे नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजतायचा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू Bhagavad देवाचे माई अवप्यागती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वरारमे नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजतायचा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू Bhagavad देवाचे माई अवप्यागती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वरारमे नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजतायचा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू Bhagavad देवाचे माई अवप्यागती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वरारमे महिमा बाबा तुझा आणि पवित्रात्म्या आधी आता आणि सदा सदा कालमे स्वर्गारो सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चोप गरज असलेल्या नमान गंगेचे माई तुझे आमचे जिवीत अमृतानी भरवसो आम्ही बडीशी बालकात गौरव मानता या दुखाच्या कोणात संस्कार सोडून दोन करून माई दुखा प्रांत आमचे दोळे शाळातली तुझी काकुतीची नदर आमचेर घाल तू कोणवाली आणि मंगळ दुरोपाक वाट मेळी या फडे सापरांचो पोचेचो आमकां दाखय भाग्यवत देवाचे माई आमचे खातीर माग जेजून बसला ते आमकां फावो जावचें बाप साहेबाचे इंदेसा वसत आमचे बापा सुरगीच्या तुझे नाव पवित्र तुझ्या राज आमकां येव तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपाचो एक रायस आमकां दी आनी आमचे चुकल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां तणी करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजतायचा उस्त्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूज जेजू भगवंत देवाची माई अवप्यागती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळारमे महिमा बाबा पुत्राक आणि पवित्रात्म्या आधी आता आणि सदा सदा कालमे गायन घेऊया A36 पेज नंबर 20 A36 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका जेजू कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो युकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फातिमा लिओकार्डिया लोबो हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसऱ्या इंतेसांव सोपून गेल्ल्या इनासियो आनी साबस्तिना फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात प्लेसी पेरेरा आनी प्लासिदा डिक्रूज देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया परिशदेची बसका सुरू जाल्ली आसा
किरीत भाशेन ही परिशद बरे भाशेन जावपाक आमच्या पाप साहेबाचेर सगळ्या बिस्पांचेर आनी हेर जे डेलिगेट्स आसात तातूंत भाग घेतात तांचेर सगळ्यांचेर पवित्र आत्म्याचें देणें देवय म्हूण आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. दाबोली बेविंदो फेर्नांडीस, नाकेली डेविड पेरेरा, इग्रेजा सुकोरिना सिक्वेरा, पेंटा आग्नेल ताबारिस, रेजिना मुंदी मोनिका फेर्नांडीस, आल्तुचिकाली स्टीवन डिसुजा, बिहाइंड NSD जोआना रॉड्रिगीस, आल्तो दाबोली क्लारा फेर्नांडीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. भाव भयणीनो, भोव करून ह्या आयच्या काळार हो वावर जायतो आसा. पवित्र सभेचो वावर आनिकूय वाडला आनी ह्या पासत हे पवित्र सभेन आमकां आनिकूय वावराडी जाय. किरीत भाशेन हो परिशद आतां जेन्ना परिशदेची बसका सुरू जाल्या तेन्ना नव्यो वाटो आमचो हो वावर फुडें व्हरूंक आमकां ह्या परिशदेन मेळटले. आमी उक्त्या मनाची जावंक, उक्त्या काळजाची जावंक आनी आमची सेवा आमी पवित्र सभे पासत आनी जेजूच्या शुभ वर्तमाना पासत दिवंक उदार मनाची जावंक आमकां कृपा मागुया. पूण जायते पावटी आमी घडये गुणगुणल्या, जायते पावटी आमचो वावर दिवंक आमी फाटीं रावल्या, जायते पावटी आमी रागार जाल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे वटेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुर्गुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो ज्ञान चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ह्या पासत भाग्योरी सदांच सांगपाक बरें सगळ्या दुखांत भोगता आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पविदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव कोण पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या भासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडीशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. नेमियासाच्या पुस्तका वयलें वाचप. सोगली पोरजां एकूच मनीस जाल्ल्या पोरी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार एकठांय जाली. सर्वेस्परान इस्रायलाक फॉर्मायल्ले मोजेसाचे सुमृतीचे पुस्तक तांणी एजरास धर्मशास्त्राक हाडूंक लायलें. ताणें तें सोबे मुखार हाडलें. सोबेन दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलोल्या भुरग्यां हुजीर भोव सकाळीं तें दोनपार पर्यान पुस्तका वेलें ताणें वाचलें. सगलो लोक समृतीच्या पुस्तकाक चितान कान दितालो. मुदूम उबारलोल्या लाकडी उपदेश आसोनार एजरास उबो रावलो. एजरास सगल्या लोकांवन ऊंच आसल्यान
सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटोच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सोर्वेस्पोराक व्हरत्या देवाक दिनवासलो आनी सगले पोरचेन आपले हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हणलें. उपरांत सगलीं बागवलीं आनी साश्टांगी पडून तांणी सोर्वेस्पोराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तकावेलें वाचलें आनी ताचो अर्थ असो दिलो की सगलो लोक वाचलां तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेमियास आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री एजरास आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीत हांणी आख्खे पोरचेक सांगलें, हो दीस सोर्वेस्पोरा तुमच्या देवाक पवित्र करून भेटयलोलो दीस. दुखेस्त जावं नाकात, रडूं नाकात, कारण समृद्धीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलोलीं. उपरांत तांणी सांगलें, चलात, चोरब खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें कितेंय धाडात. कित्याक हो दीस आमच्या सोर्वेस्पोराक पवित्र करून भेटयलोलो दीस. तुमी दुखेस्त जावं नाकात, कित्याक सोर्वेस्पोराचो संतोश तुमचें बळ. आनी लेवितांनी सगल्या लोकांक तोंडायलो म्हणून शांत रावात, हो दीस पवित्र, दुखेस्त जावं नाकात. आनी सगलो लोक जेवणाक जेवंक पिवंक आनी दुसऱ्यांकूय आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण खुशाली करूंक लागलो, कित्याक आपणाक परगट केल्लें ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळोलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सोर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. परत म्हणुया, सोर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोर्वेस्पराची समर्थ सोर बोरी, जिवाची गोठाय. सोर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नितीची जाणवाय. जबाब, सोर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोल, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सोर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सोर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे. जबाब, सोर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगारा परस निर्बेल भांगारावून कालोक ताची आस. मोवा परस पोलींतल्या मोवावून ओदीक तें गोडवे. जबाब, सोर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो संतोष. उद्गाराक उबी रावया. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसतलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरान रावन तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरां घरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोंगराची धुल्ल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणा जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोंगरा परस सोदोमाक ओदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. भाव भयणीनो, जेजू 72 जाणांक पाठयता हे मिसांव घेवन ह्या लोकांक भेटूंक, ह्या लोकांक पावूंक आनी लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक. ह्या पयलीं जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक धाडलेले, आतां त्या उपरांत 72 जाणांक धाडटा. आनी आज्ञा तीच. वाटेर वेता आसतना, ह्या मिसावांक वेता आसतना व्हडली धास्ती काडपाक गरज ना, व्हडले हुस्के घेवन वचपाक गरज ना. जें कितें गरज आसा तें सगळें देव पाठयतलो, देव दितलो. हें करता आसतना जायते तरेच्यो आडखडी येतल्यो. हें जेजू पयलींच तांकां शिटकावन दवरता. आडखडी येता वो कोण नाकारता, रिजेक्शन येता, तेन्ना कितें करचें तेंय जेजून तांकां सांगलां. घेवन बसप ना, दुखी जावप ना, ताचे फाटल्यान रडप ना, पूण फुडें वचप. आनी फुडें वेता आसतना ही शिटकावणेची उतरांय जेजून तांकां सांगल्यां. तुमच्या नोंगराची, आमच्या पांयांक लागलेली धुल्ल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. म्हणजे ज्या कोणाक ही सोडवण नाका तांकां आमच्यान फोर्सान सोडवण दिवंक जायना. पूण ही शिकोवण घेतल्या उपरांत जीं कोण ही सोडवण घेवंक तयार आसा तांकांच ती सोडवण मेळूं येता. आनी हो वावर कोणाचो? हो वावर भाव भयणीनो सगल्यांचो. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, एजरा आनी नेहेमियस हे दोगूय जाण एक जुट्टी दिवन धाडलेले. एजरा एक धर्मशास्त्री कसो आनीक नेहेमियस एक कारबारी कसो. जेरुजालेम परतून बांदून हाडूंक, नव्यान बांदून हाडूंक, रेस्टोरेशन. घडये आयज आमच्या संवसारांत जायतें हाल्लोलें दल्लोलें आसा. घडये आमच्या भावार्थान, क्रिस्ती भावार्थान जायतें हाल्लोलें दल्लोलें आसा. आनी ह्या पासत आतां बाराबर येवन ही शिकोवण घेवपाक एकदम गरजेची. त्या पासत आतां परिशद भरला, बिस्पांचो परिशद रोमा शारांत जो भरला तें हेंच मन घेवन मुखार सरता. जाल्यार कोण थंयसर आसा चड? दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलेलीं भुरगीं. म्हणटच हें बांदून हाडप जें आसा तें आमचें परजेचें. दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलेलीं भुरगीं. देखून आतां आमचें PPC फॉर्मेशनूय सुरू जाल्लीं आसा. तर नवी फिरगोस गवळीक सभा बांदता आसतना
तातूंत कोणें येवपाचें, कोणें मुखार सरपाचें. जायते पावटी घडये आमकां संवय जाल्या हांव न्हू तो, म्हज्यान जायना ताच्यान जाता. आनी भोव करून जायते पावटी आमच्या फिरगोजेच्या वावरांत चडश्यो बायलो मिसळ जाल्ल्यो आसात. बायलो आसात तांकांच घडये दादले मुखार कोडटात. तरणाटीं आसात तीं मुखार येवपाक सोदिनात. आमचें काम न्हू तें. आमकां शिकपाचें आसा, काम सोदपाचें आसा. भाव भयणीनो, सगल्यांक वावर आसा, सगल्यांक हुस्के आसात, सगल्यांक जबाबदाऱ्यो आसात. पूण पवित्र सभेची जबाबदारी आमकां सगल्यांक, दादल्यांक, बायलांक आनी गिन्यानाक पावलेल्या भुरग्यांक. तर होच संदेश घेवन आमी फुडें सरुया. आमकां जबाबदारी घेवपाक हे सोयेक मेळटात ते घेवया आनी पवित्र सभेचो वावर, शुभ वर्तमानाचो वावर करूंक नेटान मुखार सरुया. तेन्नाच ही सोडवण आमची जोण्याकल्याची जातली आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय ही सोडवण पावतली. गायन घेऊया C38, पेज नंबर 44, C38. मोजे हाथ मोजे धारे सुगा दाखवले मुलांची म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, आमी तुका ओपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वावती झोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांचा आसनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमकां समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीक तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घुट पर घुटुया. सुम्याचे सुवाळी ओडोताता आनी एकाची पियेता. कितली पावली तूं वैभवान दिसून आमी तुजें ओडोन परगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या दोनयाच्या मळ्यान वावराडी जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार तुजी खुशी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान ह्या वेळार बापाक उबार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आपलें, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जिये तेन्ना राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेले संवसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर. देवाचे सेले संवसाराचे पाप कांतले आमची काकूत कर. देवाचे सेले संवसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सतरायदोरची फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार भोव पवित्र संस्काराची बोजवण सकाळीं न्हय पूण सांजेर 7 वाजता जातली, 7 ते 8 वाजता. आनी खेरीत भाशेन ही सांजेची बोजवण आमी ह्या परिशदेच्या मागण्या पासत भेटयतले. जाता ते भाशेन आमी सगळीं हाजीर जावया फाल्यां सांजेर 7 वाजता. परिशदेचे मागणे.
पवित्र आत्म्या तुझ्या नांवान आमी एकठांय येता तुजे मुखार आशीर आसा आमच्या काळजांनी बिराट कर आमची पावलां चलोवन व्हर परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलोवंक आमकां शिकय आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदडाक सांपडावंक दिवं नाका नेणारपणाक आमच्या करण्याचेर प्रभाव घालूंक वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका तुजे सवे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता चलशिल्लीं कडसरनां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमकां पावूं हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता जेजू तुजो सुख वेळार बापा पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासना आमीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा पाळून घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7 Gesù non ci vuole